माथा हंगा था मागं पब्लिक मागं मारता जोर पेटून उद्घाटन केले सगळे अतिथीक धन्यवाद. तसेच नाटकाचे बुक ओपन करा म्हणून परत एक वेळा तेमचे अतिथीक विनंती करता. खाती झाले माझं किती उरी होती थंडी घरे तिकडे खेळ मागेलो साथ तुगेलो खेळ मागेलो साथ तुगेलो हे भाषण जाले हांगा नवीन दुसरी नाटक हांगा ह्याच स्टेजीर उद्घाटन करचे आसात. नाटका नांव खेळ मागेलो साथ तुगेलो. हे नाटक बुक ओपन केले सगळ्या अतिथीगणांक धन्यवाद. सर्वे जना सुखी भवंतु. वेदिकेर आशिल्ले सगळ्या आत्मीय लोक आणि तशेंच नाटकाचे उद्घाटना येयले बी स्थळीय लोक आणि हांगा जमिले प्रेक्षक लोक. आज सकाळच्यान आत्मसलार जेव्हा कार्यक्रम जाल्ले आसा आणि तशेंच अन्नदान बी केल्लें आसा. सगळे लोकांक सहकारा आणि आता नाटकात प्रोग्राम येऊन घेवन थांबील आसा. तशेंच ह्या नाटकाक उद्घाटन म्हण घेवन म्हाका 2 गोश्ट उलयच्याक अनुभव दिल्ल्याक स्थळीय लोकांक आणि हांगा नाटका लोकांक हांव आभारी आसा. आणि तशेंच बालचंद्र गोपालकृष्ण नायक हेणे दुसरें नाटक गेल्या नाटकाक बी म्हाका तेणें आमंत्रण केल्लें आणि हांचे स्थळीय लोकांन बालभक्त मंडळीन श्रीकृष्ण मंडळीन बी म्हाका आमंत्रण केल्लें. आणि तशेंच तेणें सांगिल्लें म्हण की नाटक बरेंच काय इजी ना. आमकां कॉलेज काम उरलें जाल्यार आतां बरोवंक येवचें पडटा तितलें म्हळ्यार आमकां याद उरना. तशेंच एक पोरान बरयलें आसा आणि लास्ट म्हळ्यार नाटका स्टोरी कशी आसता म्हळ्यार लास्ट म्हळ्यार पळोवंक जाय. तेच नंतर न्ही नाटका स्टोरी कळटा. इतलें सांगून घेवन मागेले 2 गोश्टी बंद करता. जय हिंद, जय कर्नाटक.